नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन हालींच काणकोणां बोवाळ जालो आनी ताका लागून दोन कम्युनिटी मदीं वाद उप्रासपाची वेळ आयलो. आमी पळयलें ताजे जे पडसाद आसा ते म्हापशें म्हणसर पावले. हिंदवी स्वराज संघटनेच्या कांय पदाधिकाऱ्यांनी जे स्टेटमेंट केले ताका लागून अशें दिसलें की तांकां भारतीय संविधानाचेर विश्वास ना काय कितें आनी जातीय तेड निर्माण करपा खातीर रादर धार्मीक तेड निर्माण करपा खातीर ते भायर कित्याक सरले. हे प्रश्न आमी विचारपा खातीर स्टुडियोन आपयल्ले आसा सम्राट भगत, हिंदवी स्वराज संघटनेचे पदाधिकारी काणकोणचे, जांचो व्हिडिओ सद्या व्हायरल जाता आनी आमी प्ले करतले आनी तुमच्या यादी खातीर की तुमी कितें कितें म्हटलें तें प्ले करतले. सो ह्या व्हिडिओन जे तुमी म्हटलें ते सद्या पळोवया. धिक्कार त्या मुस्लिम धर्माच्या आयज एक लढाई धीरन बाबून सांगले त्या प्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिम ह्यो शब्द आमी पयलीं यूज केल्लो नासलो. हिंदू आनी मुस्लिम दंगल जाता काणकोणां जावं, रक्तपात जाता जावं, क्षत्रियांनी तलवाऱ्यो फक्त घराक हातून दवरलात देवाऱ्याक, पूण सोलोवपा विसरना अजुनूय. आमी फक्त काळांतरान तलवार सोडला आनी बसाक पेन लायला. गरज पडल्यार आमी तलवारी घेतले. छत्रपती शिवाजी महाराजाची उत्सव, घरगुती गणपतीचं विसर्जन, सार्वजनिक लोकमान्य बाळ गंगाधरान आमकां शिकवण दिली की सार्वजनिक गणपती स्थापन करपाचे. जातीचे मतभेद, कुळाचे मतभेद, एकमेकाचे मनभेद कुशीन दवरून सार्वजनिक गणपती दवरपाचो, तेजें विसर्जन. सावडेर आमगे सायबीण मायाचे उत्सव, भाटपाळी आमचे फेस्त, ह्योच परंपरा काणकोणच्यो. हेचे शिवाय काणकोणची आनी परंपरा ना आनी संस्कृती ना. हीच संस्कृती काणकोणकाराची संस्कृती म्हळ्यार हीच. हेचे शिवाय काणकोणकाराची खंयच्याच मुसलमान धर्माची संस्कृती ना. आमकां शेनवाराचो बाजार बंद आहे. आमकां शेनवाराच्या बाजाराक हुबळीसान आनी कुमठासान येतात मनीस ताका बंद म्हळ्यार बंद. गोवा बागायदार वचून घेवया. काणकोणचे आमच्या भुरगीं समज कितें शेतकरी करतात तेंका गिरायक घाल्या. काणकोणचो बाजार बंद. हे नाका आमकां मुसलमान नाका जे बाजारात बसून टोपी घालून बसतात. काणकोणाक खंयचोय मुसलमान टोपी घालून भोंवची ना. काणकोण तुमची टोपी तुमची मशिदां तुमी करात, धर्माच्या विरुद्ध ना. खंयची बायल मनीस हिजाब घालून भोंवची ना काणकोणाक. ही संस्कृती न्ही, काणकोणची संस्कृती न्ही हिजाब घालून भोंवपाची. ताका लागून त्या मुसलमानाक हांव करपी इशार दिता की हेचे फुडें आमच्या पासयेच्या फुड्यान खेळनाका. आमी हातीक तलवार घेवपाक फाटी सुटपाना, कारण ते आमी काळांत सोडला पूण आमी विसरला. सो हाजेर क्लॅरिफिकेशन कितें की काणकोणां कोणूच टोपी घालून फिरचो ना, बुरका घालप हिजाब घालप बंदी. हाऊ डू यू सपोर्ट युअर स्टेटमेंट? ओके, नमस्कार. कशें आसा की काणकोण हो देव मल्लिकार्जुनाचो महाल आनी काणकोण पयलींसान एक काणकोणाक एक संस्कार आसा आनी संस्कृती आसा आनी परंपरा आसा की सगळे धर्माचे, सगळे विचाराचे लोक, सगळे जातीचे लोक एकठांय येवन बरे एकचारान रावतात. ही काणकोणची प्रचिती. जरी म्युनिसिपालिटी एरियेक वॉर्ड नंबर 9 भगतवाडा आनी वॉर्ड नंबर 8 पाटणे वो 2 असो वॉर्ड आसा, त्या 2 वॉर्डाक मुळावी मुस्लीम फॅमिली, ज्यो हांवें पयलीं म्हाजी व्हिडिओ म्हणला की 8 ते 10 मुळावी मुस्लीम फॅमिली ही पयलीं सावन म्हाजी पिडये सावन न्ही, म्हाज्या बापायली पिडये सावन न्ही, म्हाजे बापूय 80 वर्साचो, म्हाज्या आज्याच्यान पंजाची पिडये सावन ती रावतात. ह्यो मुस्लीम फॅमिली ज्यो मुळावी म्हणटा आमी, ज्यो पयलीं सावन काणकोण आहा. सो आनी ह्या दोनी वॉर्डाची रचना कशी आसा की एक हिंदू घर, एक मुस्लीम घर आनी कवचीत तेच्या फाटल्यान एक क्रिश्चन धर्माची घर, अशी ती रचना आसा दोनी वॉर्डांक. तेन्ना त्या घरांक ज्यो मुस्लीम घरांत ज्यो बायल मनीस आशिल्ल्यो, सांजे मजा जालो की हिंदू घरां येवन आंगणा येवन खबरी मारताल्यो किंवा ती आमच्या वॉर्डांक केन्ना भोंवताली, एकामेकाच्या घराडेन भोंवताली, सण समारंभां भोंवताली. आमी जितले वाडला तेन्सान आमी खंयच्याच बायल मनशेक आमी मुळावी मुस्लीम बायल मनशेक बुरको घालून पळयलो ना किंवा आमी हिजाब घालून पळयलो ना. जश्यो एक बायल मनीस एक हिंदूच्या एक भारतीय संस्कृतीच्या एक विचारधारेन आसा, एक पैरावान आसा, तेजेर ती बायल मनशां सगळ्यो क्रिश्चन जावं, हिंदू जावं, मुसलमान जावं आमच्या वॉर्डाक, आमच्या एरियेक काणकोण त्या विचारान ती भोंवताली. कारण तो एक भावनाची एक गोश्ट आसलो की भावकी आशिल्ली, आमच्या शब्दांनी एक भावकी आशिल्ली. आमी तीच परंपरा पळोवन मुखार आयला आनी त्या घरांत आमचे येणे जाणे वताले. सण समारंभाक आमी ईदाक गेली, ते दिवाळी आयली, कित्याक मागीर हिंदूच्या घराच्या फाटल्यान मागेलदारा मुस्लिमाली घर,
किंवा त्यांच्या मुखार घरातल्या फाटल्यान इंदुल्ली घर अशे तरेन तो एकचार आसलेलो. आनी तेच्या फाटल्यान एक रिजन कितें आसपाक शकता की काणकोण ही सुशिक्षिताची भुमी. हांगा संस्कार आसा, हांगा कलाकाराची खाण म्हणटा आमी, शिक्षणाची खाण म्हणटात. तेन्ना कोणाकच खंयच्याय धर्माच्या मनशाक बायल किंवा दादल्याक कसलोच कोणा पासून धोको ना. आयज म्हळ्यार एक परंपरा आसा, काणकोणचो इतिहास आसा, एक सिक्युरिटी आसा. बाबा आपूण आपल्या धर्माक घरा मानता पूण आपण्याक इजाद घालून भोंवपा जाय, कित्याक कोणा पासून धोको आसा ना. ताका लागून ना हांव तुमकां बॅकग्रावंड सांगता. सो ताका लागून हांवें कित्याक स्टेटमेंट केलो, जी परंपरा काणकोण मुळावी मुस्लिमान केन्नाय केली ना, ती भायली जे कोण आसात ती ही परंपरा कित्याक करतात जाप घालपाची. आमकां बायल मनशाच्या अस्तित्वाचेर किंवा बायल मनशाच्या आयडेंटिटीचेर आमकां कसलोच विरोध ना, कित्याक भारतीय संस्कृतीक बायल मनीस ही मानाचो तोर म्हणटात आनी आमी ताका रेस्पेक्ट दितात. सो ताका लागून जी आमी भुरगेपणासान जे पयला मुस्लीम फॅमिलीक आमी वाडटना तेन्ना तो बुरका घालून केन्ना कोणाक पयलोच ना. सो आतां म्हाजे बिहारची जर बायल आयली हिंदू आनी ती जर पदर दोळ्या हें घेता, दुपट्टा अशें घेवन भोंवता, जाल्यार तुमचें ऑब्जेक्शन आसतलें. तुमी म्हणटले आमची हिंदू बायलांनी केन्नाच तोंड अशें धापून भोंवना अशें म्हणून. काय फक्त मुस्लिमांकूच प्रॉब्लेम ना? मुस्लिमांक कसो प्रॉब्लेम ना तुगेलो, कित्याक जी आयडेंटिटी आमच्या काणकोणकाराची आसा, जी पयली सान आसा तीच घेवन तुमी मुखार वचतात. बिहारची जर हिंदू बायल आयली आनी तिणें जर असो पदर घेतलो हय जाल्यार तुमी ऑब्जेक्शन घेतले ना? ऑब्जेक्शन घेवपा प्रश्न ना. कित्याक ऑब्जेक्शन? पण तो कसो आसा, तो प्रश्न कसो आसा की ती परंपरा आमी केन्ना पयलीच ना न्ही हिजाबाची आमची भुरगेपणासान. आमी केन्ना पयलीच डजंट मीन की ती परंपरा एक्सेप्टन्स ना म्हणून. एक्सेप्टन्स ना म्हणल्यार नवीन परंपरा कित्याक रुजू करपा जाय असो आमचो विचार. कित्याक रुजू करपा जाय? बट कॅन यू फोर्स युअरसेल्फ? ना आमी फोर्स ना. सी आमी कशें म्हणला की आमी फोर्स ना काय कोणाक कंपेल करना. आमी फोर्स करना, कंपेल करना. आमी एक आमची भावना व्यक्त केला की जी आयज म्हळ्यार जी काणकोणाक जी मुस्लीम मुळावी मुस्लीम बायलांची जी परंपरा आसा तीच फॉलो करून आमी मुखार या न्ही. हे तुमचो पब्लीक स्टेटमेंट पळयला आमी व्हिडिओचेर. बरोबर. व्हिडिओचेर तुमी स्पश्टपणान सांगता हाच्या फुडें टोपी घालचे ना, हिजाब घालचे ना. बरोबर. मागीर भावना व्यक्त करूना तुमी ऑलमोस्ट लायक ऑर्डर दिली. हय मग तशें जाल्यार तीच परंपरा घेवन मुखार या न्ही आमी. तीच जी आसा ती परंपरा घेवन मुखार. तुमी संविधानात बिलीव ना करता आमी. संविधान तर सर्वश्रेष्ठ आमचें. संविधानात आमी पूर्णपणे बिलीव करता. मागीर काणकोण हाव यू आर ट्रिटींग इट लायक रिपब्लीक ऑफ काणकोण की आमचे कायदे आसतले, कोण टोपी घालचे ना अशें कशें? ना आमचे कायदे आसपाक येना. आमचो फक्त एक अशें हें आसा, म्हणणें आसा की जी परंपरा आमी फक्त पळय आमी परंपरे खातीर लढ दितात. हो जो लढ आसा न्ही ती काणकोणचो परंपरे खातीर. जी परंपरा पयली सान चालू आयला तीच परंपरा घेवन आमी मुखार या. हातूंत भितर तुका कितें कोणाकच दुखोवपाचो प्रयत्न ना. कित्याक काणकोण महाल हो परंपरेन चलता. आयज म्हळ्यार संस्कृतीन चलता, परंपरेन चलता. देव मल्लिकार्जुनाच्यो काही गोश्टी आसात, परशुराम देवाच्यो गोश्टी आसात. सो ते परंपरेन सांस्कृतीक परंपरेन सांस्कृतीक परंपरेक तांणी केन्नाच ओळखून हाडूना. म्हणजे तुमकां केन्नाच सांगूना की बाबा मल्लिकार्जुनाची पालखी व्हरूं नाका किंवा बाकीच्यो गजाली करूं नाका. तुमी तांचेर इम्पोज करता की बाबा तुमच्यो परंपरा तुमी हांगा हाडनाका. मल्लिकार्जुनाची पालखी जी आसा ती महाशिवरात्रेक काणकोणसान राजबाग वेळेर वता श्रीस्नान करपाक. ती पालखी ती आयज आनी काल केल्ली गोश्टी न्ही, त्यो हजारांनी शतकाची वर्सांनी केल्ली आनी त्यो करच्यो आसा. पूण कशें की टप्प्यान टप्प्यान आमी खंयच्योच परंपरा तातूंत एड केल्यो ना. ज्यो पयली सान पुर्वजा पासून ज्यो चालू आसात त्योच आमी फॉलो केला. विशय आशिल्लो काणकोणा जुलूस काडपाची आनी तुमी म्हणिल्लें की बाबा काणकोणा जुलुसाच्या निमतान भायले खंयचे तरी येता, वीच आय अंडरस्टँड फ्रॉम युअर स्टेटमेंट फ्रॉम न्यूट्रल पर्स्पेक्टीव. भायले येता, हुबळीचे येता, धारवाडचे येता आनी हांगा बोवाळ करता, ते आमी करपाक दिवचे ना. त्या विशयाची सद्या वाडून 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 सद्या वेगळीच कडेन पाविल्लो असो दिसना तुमकां? बरोबर बरोबर. सगळे आख्ख्या गोंयांत तो जाला. काणकोण जो उठाव जाला पळय न्ही तो आख्खो गोंयांत जाला. ना पूण तुमी केलो तो तुमचो विरोध जर जुलुसाक आसा आनी जर पुलीस म्हणटा की हो जुलूस काडल्यार समज कायदो आनी सुवेवस्था बिगडटा जाल्यार पुलिसांक हक्क आसा ते डिसायड करपाक एलाव करचे केन्ना थंयच सोंपपा जाय आशिल्लें. पूण ते दीस तुमी सॉर्ट ऑफ एक्सायटमेंटूय आसूं शकता किंवा यू आर कन्विन्स्ड, म्हाका खबर ना. तुमी जे स्टेटमेंट्स केले पळय ताका लागून धार्मीक तेड निर्माण जावपाची शक्यताय ना? धार्मीक तेड निर्माण जावपाची शक्यता ना तातूंत. कित्याक कांय गोश्टी आसा पळय न्ही त्यो आमी स्पश्टपणे ती मांडल्यो आसात.
जुलुसाचो जो हें आसा ते कित्याक लागून जुलूस नाका तोय आमी स्पश्टपणे सांगलें आसा. तें तुमकां त्या दिसाक व्हिडिओवर दिसली म्हण तें एक्सपोज जाला. ताजे पयलीं फर्स्ट टायम जेन्ना तेणी एप्लिकेशन दिल्लें पळय आनी फर्स्ट टायम डेप्युटी कलेक्टराच्या चेंबराक जेन्ना आमची दोनूय कम्युनिटीची ज्यांनी एप्लिकेशन दिला आनी ऑब्जेक्शन फायल केला तेंची दोगांचीच मिटींग जाला. आनी त्या मिटिंगेक आमी क्लियर केल्लें की मशीद टू कब्रस्तान, मशीद टू कब्रस्तान 300 मिटराचो तेंचो वाठार आसता, 300 मिटर डिस्टन्स आसा. सो तांचो एक भावना आसली की आमकां कब्रस्ताना वचून नमाज अदा करपा जाय आनी थंयच्यान मागीर ते मशिदेन येवपाचें ईद करपाक. सो आमी तें क्लियर केल्लें की तुमकां मशीद टू कब्रस्तान तुमची परंपरेसान जी चालू आसा विधी तातूंत आमचो विरोध ना. खंयच्याय धार्मीक आनी धर्माच्या तेंचे संस्कृती तेंची पळय जी परंपरा आसा ती मनोवपाक आमचो विरोध ना. आनी ती त्या दिसा हांवें स्पश्टपणे त्या दिसा क्लियर केल्ली. कित्याक विशय आयलो तो परत तेमी सेकंड टायम एप्लिकेशन घातलें की तांकां सर्टन मशीद आसा ती एरियेचें नांव कोळम टू पाटणी काडपाक दिया म्हणून. म्हणल्यार मागीर आमकां एक प्रश्न निर्माण जालो की धर्म हो रस्त्यार हाडल्यारच सेलिब्रेट जाता. धर्म हो आपल्या देवळांक चर्चीक किंवा आपल्या मशिदीक करूंक जाय न्ही. जुलूस काडपाची तांची परंपरा आसा ना. फक्त 4 ते 5 वर्सां काणकोण पयलीं सान ना. मडगांव कितले वर्सां तो मडगांवकाराचो प्रश्न. हांव फक्त काणकोणकाराचो प्रश्न. मडगांव सेपरेट काणकोण ना पळय हांवें तुमकां पयलीं क्लियर केला रुपेश बा की आमी काणकोणकाराची परंपरा जी आसा त्या परंपरेच्या धरून आमी गेला. कित्याक काणकोण म्हालाक एक अशी एक परंपरा आसा की देव वाठाराचे कांय गोश्टी आसा ज्यो चलता त्यो डिस्टर्ब जावपाक जायना आनी ती पयलींसान चालू आसा. आतां तुमकां एक विचारता, समज जुलूस हो काणकोण तांकां काडपाक जाय आसलो जेन्ना मशिदीची तांकां जागेचें प्रोविजन करपी आमचेच पुर्वज, कब्रस्तानाचें तांकां प्रोविजन करपी आमचेच पुर्वज. समज जुलूस समज तर पयलींसान समज आसलो तांकां ती जाणटेल्यान आमगेली तशी वाट तांकां पयलीं निर्माण करून दवरली आसताली न्ही. सो त्या प्रोविजनच ना. सो जुलूस ही नवी परंपरा. जुलूस ही काणकोण नवीन परंपरा. काणकोणांत जुलूस ही नवीन परंपरा गेली 5 वर्सां ही नवीन परंपरा. पयलीं सान काणकोणाक ना. म्हाजो बापूय 80 वर्साचो, वाड्यार म्हागेले आनीक 85 वर्साचे बुजुर्ग आहात, विविध समाजाचे आसात. तांकां सुद्दां वचून हांवें इन्फॉर्मेशन गॅदर केला. बाबा आमी समज तर दिसता की बाबा कितें मस्तीपण करता तें जाणटेल्यांक विचारपाचें आमचें कर्तव्य, आमचे संस्कार. सो तांकां सुद्दां हांव वचून हांवें कन्सल्ट केलें. पयलीं म्हाज्या बाबाक विचारलें. सो तांकां म्हणपाक जुलूस म्हणटा आमी केन्ना पयलोच ना. आनी ते तेंचे म्हाज्या बाबाचे बरोबर जे तेंचे जाणटेले भोंवताले तांकां सुद्दां ते केन्ना जुलूस काडलोच ना. सो ही नवीन परंपरा रुजू कित्याक करपाची. जुलूसाचो मागीर विरोध वेगळ्या दिशेन पावलो. तो मागीर हिजाबाचेर पावलो, टोपेचेर पावलो, तलवारी आमच्यो म्यानान आसा पूण आमी तलवारी भायर काडूं शकता पावलो, शेनवारच्या बाजाराचेर पावलो. कशें आसा, एक फावटी एप्लिकेशन घातलें, रिजेक्ट जालें फॉर सर्टन रिजन. तेन्ना गणपतीचे उत्सव आशिल्लो. सेकंडान एप्लिकेशन घातलें, सर्टन आमी कांय देवस्थानाचें सगळी आमी सारकी निवेदन दिवन तेंय कॅन्सल जालें. तें कॅन्सल जातकीर तुमी तिसरी फावटी एप्लिकेशन घालतात. एजर्थ अशें कित्याक एक तर तुमी लोकांक इन्स्टिगेट करतात किंवा तुमी एक सर्टन इंटेंशन आसा की कितें तरी तुमकां प्रूव करपा जाय. हो एक तुमचो एक क्लियर मायंडसेट जाल्ली. कित्याक कलेक्टरा साहेबान आनीक दोगांयली मिटींग घेतली तेन्ना क्लियर कट कांय गोश्टी आमकां दोगांयकी सांगल्ल्यो. हे कारणाक लागून तुमकां आपूण दिना. आनी तरी आसतना तुमी तिसरी फावटी एप्लिकेशन घालतात म्हळ्यार इंटेन्शनली तुमी कितें तरी करतात किंवा तुमी चॅलेंज करतात किंवा चॅलेंज तुमी लोकांक दितात अशें तरी. एप्लिकेशन घालप वेगळी गजाल, एलाव करप वेगळी ना. पूण कशें आसा की आमी जुलूस कित्याक लागून काणकोणाक नाका हें आमी परिपूर्ण अभ्यास करून सगळे रिजन्स आमी दिल्ले. तरी आसतना तें समजून सुद्दां जेन्ना तुमी तिसरी फावटी एप्लिकेशन घालतात तेन्ना अशें दिसता खंय तरी तुमी एक इंटेन्शनली कितें करता अशें. फुडें तलवारेचो विशय आयलो. प्रश्न कसो आसा, जेन्ना काणकोणच्या भुमीची जी संस्कृती आसा ती समज तर डिस्टर्ब करपाक समज तर फाल्यां कितें जाता जाल्यार लास्ट मागीर कितें जाता, एक असो एक टायम येता की खंय तरी तुका मागीर टोकाची भुमी घेवची पडटा. कारण आमकां एक अशें आसा की काणकोणची परंपरा, भुमीची परंपरा, देवस्थानाची भुमी हेजी आमकां कसलीच बदल नाका आनी ती जाल्ली नाका किंवा ती डिस्टर्ब जाल्ली नाका. आनी ती सांबाळपाचें आनी तें रक्षण करपाचें कर्तव्य काणकोणकार पण आमचे सगळ्यांचे एक नागरीक. तेन्ना मागीर तुका जाता 3 फावटी जेन्ना एप्लिकेशन घालता तेन्ना मागीर तो विचार एक वेगळो वतात न्ही तुगेले त्या भावनेंतल्यान. तूं कोण परत मागीर मार्केटाचेर पावले. मार्केटाचेर ना. मार्केटाचो हें तुमकां क्लियर करता स्टेटमेंट. हांवें काल प्रेस सुद्दां घेतला. हांवें त्या दिसा कितें म्हणलें की तें म्हाजें स्टेटमेंट आसा की शेनवाराचो बाजार आमकां नाका. हांवें अपील केली. 400-500 लोक काणकोणकार थंय आशिल्ले. तेमी सांगलें आमकां नाका. हांवें सेकंड म्हाजो एक स्टेटमेंट आसा की आमी सोमाराक म्हळ्यार आयज किंवा मंगळारा फाल्यां
हे 2 दिसां भितर काणकोणचे मानाधीक नगराध्यक्ष जे आसा सारा शंभा देसाई तांकां आमी वचून आमी परिपूर्ण एक निवेदन दिवया. निवेदन दिवन आमी मागीर त्यांनी समज आमकां एक कॉन्सिलान समज आमकां इन्वायट केलें हिंदवी स्वराज संघटनेक आनीक कॉन्सिल बशें आनी हेजेर डिस्कस करया म्हणल्यार आमी तेजे मदीं डिस्कस करया. त्या दरम्यान कितें जालो की ब्रेस्ताराक आमचें आंदोलन जालें आनी शेनवारा जालो 2 दिसाचो गॅप. सो अपप्रचार असो जालो की आमी हो शेनवारा बाजार बंद करपाची म्हणून. आमी शेनवाराचो बाजार काल शेनवाराचो बाजार बंद करपाचो कोणेच म्हणना, डेट डिसायड केला व्हिडिओन डायरेक्ट म्हटलें त्याच्या नंतर बंद बरोबर आसा. पूण त्याच्या नंतर सोमाराचो निवेदन दिवपाचें आनी मंगळाराचें निवेदन दिवपाचें हेंय म्हाजें स्टेटमेंट आसा. क्लियर कट आसा. फूल व्हिडिओ पळया तुमी. ताच्या मदीं बोवाळ जालो, म्हापशां कंप्लेन जाली तुमचे, कुंकळे प्रॉब्लेम जालो. हय जालो, बोवाळ जालो तेजे मागीर. मात तरी वायट दिसता की हांगा अशें सुरू जालें सद्या. ना ऑफकोर्स वायट दिसता. वायट दिसना अशें ना, कित्याक आमी संविधानाक घेवन वचपी मनीस. वायट दिसता अशें जावपा नाका. पूण जेन्ना तुगेलें हांव परत तेजेर येता, जेन्ना तुमकां जुलूस नाका म्हण तुमकां सर्टन रिजन दिवन हें केलें तरी आसतना तुमी तें काडपाचें तुमी प्रोवोक करता म्हणटकीर खंय तरी मागीर तें वातावरण डिस्टर्ब जातात. आनी एक अपील केलें, मुसलमानां कडल्यान घेवप ना म्हणटा सामान. मुसलमाना कडेन सामान घेवप ना हेचें कारण कितें आसा की जुलूस काडपाची जी परंपरा काणकोण नासली ती आमी सुरवात केली पळय न्ही, हे जे भायली मुसलमान काणकोण येवन जे हें करतात धंदो करतात तेजेर आमकां आक्षेप ना. मुळावे जे हांगा आशिल्ले तांचेर कांयच आक्षेप ना काणकोणचे. ना तांचेर आक्षेप ना. जे नंतर हांगा मायग्रेट जावन आयिल्ले आसा पळया आनी जे धंदो करतात तांचेर आक्षेप. तांचेर आक्षेप म्हळ्यार कसो आसा, जेन्ना तुमी इरिलेवंट गोश्टीक तुमी इंटरफियर करतात आनी ह्यो गोश्टी समज तुमी करपाक जुलूस बिलूस करपाक मुखार सोदतात जाल्यार मागीर आमकां आक्षेप घेवचोच पडटा न्ही. कारण मुळावी काणकोणकार जे कोण आशिल्ले एप्लिकेशन दिवपी इलियास याकूब खान, रियाज शेख किंवा तांचो बापूय किंवा बाकीच्यो एक 8 फॅमिली आसात, तेन्ना तेणी पयलीं सान केन्ना जुलूस काडपाक जाय म्हण केन्ना हेच परंपरा सुरवात केलेली ना. असो एक संदर्भ निर्माण जाला काणकोणाक की हे भायले जे लोक येवन धंदे करतात ते तांकां प्रोवोक करता काय कितें हें करपा लागून त्यांच्या गांवांत ती परंपरा आसा म्हणून आनी हांगा शांती बिगडपाक सोदता काय कितें हो एक तुगे सिनारियो क्रिएट जाला आतां. आनी एक गोश्ट तुमकां हांव एक नजरेर हाडून दिता ती म्हणल्यार काणकोणची जर मतदारसंघाची फूल रचणी समज घेतली जायत आमी जाल्यार 50,000 एखादी लोकसंख्या आसपाक शकता. 43,000 हिंदू, 7,000 क्रिश्चन, 49 जाले आनी 1,000 मुस्लीम. तितूंत मुस्लिमाची 547 वोटींग एज पर द लास्ट लोकसभा. जुलूस काडल्यार एक रात्याक 5,000 लोक खंयच्यान येता? हो लोक खंयचो? सगळी लोकसंख्या समज 1,000 धरली जाल्यार 5,000 लोक जुलुसाच्या टायमार सकाळ फुडें काणकोण प्रकट खंयच्यान जाता? गाडयो KA 46, KA 36, KA 25, KA 42 ह्यो गाडी खंयच्यो? मॅक्झिमम KA 30 म्हण ती कारवार. मागीर हे भटकळच्यान, हुबळीच्यान, बेळगांवच्यान, कुमटाच्यान पळय जे कोण आसात जे तेंचे एंटी एलिमेंट्स म्हणया आमी सोसायटीचे तांकां हाडून आमची डॉमिनन्सी दाखोवपाक शकता काय सोदता काय कितें? हो एक तांचो मानसिकता आसा काय कितें? हो प्रश्न निर्माण जाला काणकोण. सो ताका लागून ह्यो एलिमेंट्स नाका काणकोण आनी ती शांती बिगडपा नाका म्हूण आमचो विचार कितें आसा की तो जुलूस नाका. तुमचे जो सण आसा तो मशीद टू कब्रस्तान तितलो पुरतो तुमी करा. त्या परंपरेक आमचो कसलोच विरोध ना. स्पश्ट ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता हांव आनी त्या गोश्टी आमी सपोर्ट करतात. आनी ते अगेन टू रिट्रेट जे मुळावे काणकोणां जे मुसलमान आशिल्ले तांकां तुमचो विरोध? कसलोच विरोध ना. कसलोच विरोध ना. हांवें तुमकां पयलींच तें सांगलें आमच्या वाड्यार परंपरा एक मुस्लीम घर, एक क्रिस्तांव घर, एक हिंदू घर एकामेकाच्या आंगणाक रावताले. रियाज शेख म्हूण तो भुरगो आसा तो सेक्रेटरी आसा त्याने एप्लिकेशन दिला. तो म्हाजो बॅचमेट. आमी एक टेबलार बसून शिकला हाय सेकंडरी काणकोण हाय सेकंडरी. ताणें कितें एप्लिकेशन दिलें? तो सेक्रेटरी आनी याकूब हो प्रेसिडेंट. मग तांकां त्या दोगांयची बाय फॉर्मेलिटी दिवचेच पडटा न्ही. तांकां दिवचेच पडटा. तो कन्विन्स जालो जुलूस काडप ना म्हणून? ना तो ना हांव तुमकां तेंच सांगता. हे आतां भायले पळय जे लोक धंदेकार आयलात न्ही ते तांकां मुळावी भुरग्यांक प्रोवोक करून हें करता काय कितें हो प्रश्न आतां काणकोणकाराक निर्माण जाला. कारण ही मेंटेलिटी तेंची मुळावी मुसलमानाची नाशिल्ली ती आतां खंय तरी तयार जाता मेंटेलिटी ही करपाची. त्या वृत्तीचेर आमकां आक्षेप आसा. सो काणकोणच्या बाजाराक विरोध केलो शेनवारचो आनी विशय सोंपतलो? विषय ऑलमोस्ट सोंपलो आसतो. कित्याक काल हांवें प्रेस कॉन्फरन्साक कन्फर्म केला आसा की कालच्या बाजाराच्या बंद जावपाक हिंदवी स्वराज्याचे तुमी निवेदन दिलें? आमी निवेदन दितलें. आमी निवेदन दितले. आज दिलें ना आमी ह्या विकान निवेदन दितले. आनीक जर काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीच्या कॉन्सिलान जर आमकां प्लॅटफॉर्म दिलो की दोनी जॉयंट मिटींग घेवन उलोवया तर आमची म्हणणी आसा कितें आसा आमी मानतले.
काणकोणची म्युन्सिपालिटी म्हणून आमकां सोपो मेळटा इतलो आमी कित्याक बाजार बंद आमचो काणकोणचो बाजार बंद परमनंट बाजार बंद करपाचो विरोध ना, पूण बाजाराक जे हे असले विकृत मानसिकतेचे मनीस येवन हे जुलूस बिलूस काडपाचे समज ते लोक आसा जाल्यार त्या मनशांचेर आमकां विश्वास हे आसा, आक्षेप आसा. काणकोणचो बाजार बंद करपाचो हे ना, आमचे विचार ना. पर्टिक्युलर मनीसूच नाका नाका, पर्टिक्युलर मनीसच नाका, कारण ते तांकां फायनान्स करतात तांकां हे जुलूस बिलूस काडपाक. हे आमचे फुड्याक एविडन्स आसात आनी प्रुफ्स आसात. पूण ते सद्या काणकोण रावता, ते काणकोण रावतात, मायग्रेटेड येतात वतात. तांची वोटिंग कार्डां केले हय हय सगळे केले आसतले. तुमचे सगळे राजकारणी तेंचे कडेन आसतले 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 आसतलेच न्ही, आसतलेच न्ही. तो एक कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही. तो ते काणकोणकार जाले जाले आसा, जाले आसा, जाले आसा काणकोणकार जाल्यार. पूण त्यांची रियल आयडेंटिटी आमकां खबर आसा न्ही. वोटिंग कार्ड दवरलें आनी हें दवरलें म्हणटे तुगे मुळावी जायना न्ही, पूण तांची रियल आयडेंटिटी आमकां खबर आसा न्ही कितें आसा ती. ओके, हो एक विशय जालो. दुसरो विशय जो काणकोणा विशय, कारण आमी खुबशी फूड कवरेज आमी काणकोणा करता, आमी भोंवतना पळयले. हो हेजो विशय सोडून, आयचो विशय सोडून, काणकोणकार काणकोण सोडटा आनी दुसरे कडेन वता म्हणून जो वॅक्यूम क्रिएट जाता, ताका लागून भायले लोक येवन काणकोणा सद्या धंदे करता. काणकोणा तुमी बारीक आमकां काणकोणकार खंयूय मेळटा, पणजे गेल्यारूय काणकोणकार मेळटा आनी इन हाय पोजिशनूय मेळटा. नॉट डॅट की लो पोजिशन, हाय पोजिशन इंटेलेक्च्युअल लोक मेळटा. खुबशे सेक्रेटरी काणकोणचे आसा. ताका लागून एक वॅक्यूम क्रिएट जावन हांगा भायले लोक येवन काणकोण रावता. प्रश्न कसो आसा की मायग्रेशन हें फकत काणकोणच न्ही, मायग्रेशन हें एंटायर गोवा आसा. खंयचोय मुळावी मनीस त्या तालुक्यांत उरतो, एक सर्टन काळ आयलो, विचार बदलले, राहणीमान बदलले, मग मायग्रेट जावन दुसरे कडेन वतात. ती परंपरा सगळे कडेन आसा, ही फकत काणकोणां आसना ना. वॅक्यूम क्रिएट जावपाचो प्रश्न कसो आसा की म्हाका दिसता की काणकोणचे मॅक्झिमम लोक जे काणकोण सोडून गेला पळय न्ही, ते धंदेकार गेले ना, बिझनेस ओरिएंटेड लोक गेले ना, ते काणकोणच आसा. जे जॉब ओरिएंटेड जे लोक आसा न्ही, ते भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर किंवा बाकीच्या फॅसिलिटीज खातीर ते मडगांव किंवा पणजी किंवा विविध शहरांत ऑफकोर्स येतात. चवथीक दिवाळी न्ही, एवरी सॅटर्डे ते येता. चवथीक दिवाळीचोच न्ही, प्रत्येक शुक्रारा सांजचे येवन सोमारा सकाळ ते परत आपणाच्या खंय रावती वतात. हय, तातूंत भितर वॅक्यूम क्रिएट जावपाचो असो तो प्रश्न निर्माण जायना. दुसरी गजाल ती काणकोणकारांनी मारवाड्यांक बाकीचे जे भायल्यांक दुकानां दिली आपली, तुमी धंदेकाराचो विशय काडलो, तेजेर कितें रिएक्शन? ताजें रिएक्शन कांयच ना. तो प्रत्येक मनशालो आपलो विचार न्ही, कोणाक कितें रेंटेड इन्वायटींग देम आनी ते येतात. ना, इन्वायट कोण करना. आतां आमी दुबय वतात, अमेरिके वतात, ते आमकां इन्वायट करतात ना. हांव तयार करता न्ही वचपाची, थंय वचून हांव काम करतां. कोण कोणा आपय न्ही. आमगे मारवाडी जो हिंदू आसा तो हांगा आयला आनी तेणें आपलें कल्चर केलें जाल्यार तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां मुसलमान सुद्दां आयल्यार आमकां टेन्शन ना. आमकां जुलुसाकूच प्रॉब्लेम. जुलुसात न्ही, जुलुसाची मेंटेलिटी तयार करपी ताका प्रॉब्लेम. जी परंपरा ना काणकोणाक. खंयचोय धर्माचो, खंयचोय जातीचो, खंयचो कुळांतलो, खंयचोय गोत्रांतलो मनीस काणकोण आयलो जायत ती आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. पूण ताणें काणकोणची जी परंपरा पयलीं सावन चालू आसा ती डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करपाचे ना. हो आमकां सिंपल. आपली परंपरा हाडपाची ना. जे चालू आसा, तुमचो ईद आसा, ईद तूं कब्रस्तान आसा, कब्रस्तानात नमाज करपा जाय, बेस्ट तुमी करा. हिंदूचे जी परंपरा पयलीं सावन आसा तीच परंपरा न्ही. कितली परंपरा आसात. एक मल्लिकार्जुनाची पालखी आसा, ती म्हणना आमी ताजेर टचच करना. खूब संवेदनशील विशय, टच करना. काणकोणकार यांची परंपरा चालूच उरच्यो, पयलीं पासून आसा त्यो. ओके, ताका आमी हेच करना. आमी मानतात तुमच्या भशेन की त्यो चालू उरच्यो. बाकीच्यो ज्यो परंपरा, ज्यो बिहारच्यान येता लोक, मारवाडी कम्युनिटी घेवन येता लोक, त्यो तांकां कांयच ना न्ही तशें. ते एखाद्या घरांत दांडिया चलता. दांडिया तुगे आयची न्ही ती. दांडिया तुगे परंपरा काणकोण पयलीं सावन आसा. नवरात्रा वेळार चालू आसा, पयलीं सावन चालू आसा. ही आयज आनी कालची न्ही ती चलता. आनी बाकीच्यो त्यो तेगे बिहारी किंवा राजस्थानी जे कोण आसा पळय न्ही, तेंच्यो ज्यो हें आसा त्यो घराचे तेंगे कौटुंबीक चलता, ती सार्वजनीक जायना. कौटुंबीक ते घरां करतात, तेंचे भितर करतात. लोकांक डिस्टर्ब करना. कित्याक ज्या धर्माक हांवें जल्म घेतला त्या धर्माच्यो ज्यो कांय परंपरा आसात, त्यो पुजा आसा किंवा घरां कितें आनी कितें आसा, क्रिश्चन धर्माच्यो आसा, त्यो कांय कौटुंबीक आपल्या घरांत जातात न्ही, त्यो ताका कोण विरोध करता? कोणूच विरोध करना. सो आतां सद्या एंड करता आसतना हें आतां एंटायर गोंयान जें आतां वातावरण जालां आनी तेजी चूट खंय तरी हें कितें म्हणटा तें किट्टी पेटला. काणकोणकारांची कोंकणी बरी आसता. किट्टी तुमी टक करून लायली. काणकोणकारांची कोंकणी कित्याक लागून बरी आसा कित्याक काणकोणकार म्हळ्यार पयलींसान क्रांतिकारी. तेमी मुस्लीम फोरमान एक स्टेटमेंट दिला आनी हांव मान्य करता. कित्याक अन्याया विरोध लढप हे काणकोणकाराचो सदांच एक स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. सो ताजेर ते किट्टी पेटले तेजेर पळय तेजें हांव समर्थन ना. आमी आमचो लढो ही परत एकूच शब्द संस्कृती आनी परंपरा.
जतन करपाची. ताजेर मागीर कोण धार्मीक तेजेर हें घेता वळण घेता बाकी आनी कसली गोश्टी करता तो त्या लोकांच्या मानसिकतेचो परिणाम तेतूं भितर हांव इंटरफेर करूंक शकना. आमी केन्ना अशें म्हणना की काणकोण पेटलें म्हणून सगळे कडेन पेटोवया ना त्या गोश्टी ना. त्या गोश्टीचें म्हाजें समर्थन म्हाजी म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ हिंदवी स्वरा संघटना उलयतां हांव कोणाचेंच तें सुद्दां आसता जाल्यार बाकीच्या काणकोणकारांचें सुद्दां समर्थन उरपाना की हांगा पेटलें म्हणून सगळे कडेन पेटोवया रे म्हणना तें ना. तसली गोश्टी करपाची संस्कार आनी संस्कृती आमची न्ही. आमी सगळे एकचारान रावपाचें गोंयकार म्हणून रावपाचें आनी बरे भशेन रावपाचें ही आमची संस्कृती. तो खंयचोय धर्माचो जावं खंयचो जातीचो कुळाचो तो खंयचो जावं भारताची न्ही आवट आख्खी जगाची मनीस येवन समजा रावल्या कोता येता पूण जी परंपरा त्या गांवां आसा त्योच घेवन आमी मुखार या. नवीन रुजोवपा नाका नवी परंपरा नाका. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले सम्राट भगत हिंदवी स्वराज संघटनेचे वांगडी. तांणी कितें सांगलें यू कॅन रिप्ले बिकॉज वी बिंग यूट्यूब चॅनल फायदो आसता जाय तेन्ना फाटल्यान वचून परत जाय जाल्यार कन्फर्म करा कितें म्हटलें तें यू कॅन सी. म्हणून इन नटशेल हांगा धर्मा मदीं तेड जावपाचो विशय येवं जायना आनी तुमी म्हणटा आय एम गेटिंग इट फ्रॉम युअर माउथ की धर्मा मदीं तेड जावंक जायना ह्या विचाराचें आमी सगळ्यांनी एकचारान रावपाचें आपापले धर्माचे आपापली संस्कृती घेवन रावपाचें आपापलो विचार घेवन रावपाचो. ओके. आनी दुसऱ्यांच्या हातून इंट्रूड जावचें न्ही अशें तांचें म्हणणें आसा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब एंड दीस इज हब एंड कावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग.